तुझे सोमिया जीवित उजवाडायता उतार तुझी धनिया जीवित सुफोळ करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणेकन आसलो. मागणे जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुवावनो आपल्या शिसांक शिकयले बरी, तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तो वळो तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बक्षी, आमकां थाळणेंत व्हरिनाका. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत आमी जेजूच्या आपोस्तलांनी जुवांच्या शिसांक जुवावनो मागणे करूंक शिकयले बरी, आमकांय मागोवंक शिकय म्हणून विचारचें आमी पळयता. आनी प्रत्येक तरान आमी पळोवचें जाल्यार जेजूच्या आपोस्तलांक कितें मागणे करूंक कळीत नातलें, खंडीत जावन तांकां कळीत आसलें. ते सक्कडी जुदेव जावन आसले, तांकां तांचें नियमशास्त्र आसलें. मागण्या विशयांत तांच्या नियमशास्त्रांत जायतें तांकां सांगलें. केदाळां मागा जाय, कशें मागा जाय, कितले पावटी मागा जाय, खंयचें मागा जाय, तें ते बऱ्या तरान जाणा आसलें. तांकां मागोवंक संपूर्ण रितीन कळीत आसलें. ते सकाळीं मागतले, दनपारां मागतले, सांजेर मागतले, कामां पयलें मागतले, जेवणा पयलें मागतले, आपणाक शुद्ध कर्ण घेवच्या पयलें मागतले. आनी हे जुदेव जेजूचे आपोस्तल जेजू लागीं मागणे शिकय म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तांचे लागीं नातलें तें जेजू लागीं आसलें. जेजू मागतलो हर एका घडये, म्हणले परी तो मागतलो. तो आपणाकच विचारतलो. मागण्यांत आसतना ताका पुरासां नातली. मागतना ताचे थंय परजळ आसलो, संतोष तो भोगतलो. ताच्या मागण्यांत आनी हांच्या मागण्यांत जायतो तफावत आसलो. जुवांव लागीं बाप्तिस्म घेता आसतना
जेजून मागल्लें. आपोस्तलांक विंचता आसतना जेजून मागल्लें. रुपांतराच्या समयार थंयसर जेजून मागल्लें. खुर्सार उमकळतना जेजून मागल्लें. गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून मागल्लें. खंयचेय अजाप करच्या पयलें जेजून मागल्लें. पूण वेगळेच रितीन तो मागतलो. आनी जेजून तांकां मागोवंक शिकयलें. आनी शिकयतना एक विधान, एक नियम, एक अभ्यास, एक जागो तो तांकां दिना. तो तांकां मागण्या वयलो मनोभाव शिकयता. म्हणजे कसलो मनोभाव मागण्यांत आसा जंय म्हणलें तो तांकां सांगता. आनी हो मनोभाव संबंदा वरवीं उपजता. वय मागणें बरें जाय जंय आनी बरें जावचें केदाळा. आमच्या आनी आमच्या देवा मदें संबंद आसा तेदाळा आमचें मागणें बरें जाता. जेजूक ताच्या देवा थंय संबंद आसलो देखून तो मागतलो. आनी त्या देखून जेजू तांकां शिकयता आमच्या बापा. हो शब्द तो अब्बा म्हणल्या शब्दांतल्यान अब्बा म्हणलो शब्द तावन आयला. अब्बा म्हळ्यार पप्पा आमी चलत्या भाशेन म्हणटा. तो देवाक बापय म्हणून वळखताय तर केदाळाय मागतलोय. आमी दिसपडतें आमच्या बापाय लागीं म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून आमी मागता. तेच बरी सर्गींच्या बापाक बापा अब्बा म्हणून आमी केदाळा म्हणटा. तो वळो आमकां खुशी आसले बरी आमकां मागोवंक साध्य जाता. बापायक मेळोवंक वता आसतना थंयसर अपॉयंटमेंट गरज ना. जर आमी बापाय लागीं उलयता थंयसर आमी शीद वेता. शीद आमकां जाय जाल्लें विचारता. ताचे लागीं आमकां कितेंय सांगयत म्हणलें धैर्य आसता. केदाळाय सांगयत, कशेंय सांगयत. आनी देवाक तूं बापय म्हूण आपयताय तर हेर तुजे भाव भयणी देवा लागीं तुका संबंद आसा. आनी तशेंच तर हेरा लागीं तुका संबंद आसा म्हणून शिकयता. हें भोव अपुरबायेचें मागणें आमच्या बापा आमी हर एका दिसा आमी म्हणटा. हाचो नीज जावन अर्थ आमी समजले हांगी. हे आमच्या बापाच्या मागण्यांत कितें सक्कड आटापून आसा तें आमी सारक्या रितीन आमकां कळीत आसा गी. एका चॅपलाच्या वणटीचेर अशें बरोवन आसलें. हांव म्हजेच खातीर जियेता तर आमच्या म्हणून सांगचो अधिकार म्हाका ना. हांव देवा मुखार भुरगो जायना तर बापा म्हणचो अधिकार म्हाका ना. सर्गार दिरवी हांव पूं जायना तर सर्गींच्या म्हणूंक म्हज्यान जायना. बापाच्या नांवाक देवाच्या नांवाक हांव मान दिना तर तुजें नांव पवित्र जावं हे शब्द म्हणूंक म्हज्यान जायना. तुज्या राजा खातीर हांव वावरना तर सर्गींच्या राजा खातीर हांव वावरना तर तुजें राज येवंक म्हणून हांवें म्हणूंक जायना. तुज्या कुशेक म्हणजे देवाच्या कुशेक हांव खालती मान घालिना तर तुजी खुशी जावं म्हणून म्हज्यान म्हणूंक जायना. सर्ग म्हजें शाश्वीत घर म्हणून हांव फात येना तर
सरकार जाता तशीच संवसारान जावं म्हणलो शब्द हांवें म्हणूंक जायना. फाल्यांच्या विशीं खंत करन हांव गरजे विनय हांव चिंता तर आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून हांवें म्हणूंक जायना. जर म्हज्या पेल्याक हांव बक्षिनासतना राग हांव दवरतां तर सुकलेल्यांक आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी म्हणली उतरां म्हणूंक जायना. तेन्ते सवांग हांव सांपडतां जाल्यार आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका म्हणले शब्द म्हणूंक जायना. जर हांव देवाचेर संपूर्ण भरवोसो दवरिना तर पूण वायटांतलें आमकां निवार म्हणले शब्द म्हणूंक जायना. केदाळा आमचे आनी आमच्या देवा मदें संबंद आसा तेदाळा म्हजो संबंद म्हज्या पेल्यातय म्हज्या भाव भयणीतय सुलाबायेचो जाता. केदाळा म्हजो संबंद देवा कडेन बरो आसा थवळ म्हज्या शेजाऱ्यां कडेनय म्हज्या पेल्या कडेनय म्हज्या भाव भयणी कडेनय म्हजो संबंद बरो उरता. पातकांत पडलेल्या सोदोम आनी गोमोरा शहरांक नाश करचो संदर्भ येताना अब्राहम देवाक भेटता आनी धैर्य घेवन देवा लागीं विनाती करता, चर्चा करता. थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार अब्राहमाचो संबंद देवा कडेन इतलो आसलो की ताका आर्ग्यू करूंक देवा कडेन तर्काक रावोंक साध्य जालें. आनी आमी पळयता थंयसर सोदोम आनी गोमोराच्या नाशाच्या पयलें अब्राहम कसो देवा लागीं उलयता. एका इश्टा बरी तो आर्ग्युमेंटाक रावता, थंयसर तर्काक रावता आनी थंयसर म्हणटा देवा 50 नितीवंत असल्यार शहराच्या लोकांचो तूं नाश करताय गी. देव म्हणटा ना. ताचे उपरांत आमी पळयता 40 आनी 5 40 30 20 10 देव बिलकुल थंयसर रागार जायना. देवा मदें आनी अब्राहमा मदें संबंद इतलो घट आसलो तो तर्क करूंक शकलो, तो देवा कडेन उलोवंक तितल्या सुलाबायेन उलोवंक शकलो. अब्राहम मागता देवा मुखार रावता. जोब आमी पळयता पात्रियार्क जोब पात्रियार्क देवा कडेन विशेष संबंद ताका आसलो. तो एक भाग्यवंत मनीस. ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले पूण देवाक केदिंगच आमी पळयता ताची जोतां गाडवां साकोर ताची भुरगीं सक्कड नाश जातात पूण ताच्याच मोगाची ताची बायल हें सक्कड सांडटा, सगळें नाश जाता. तो एकसुरपण ताका भोगूंक मेळटा. ताचेर कठीण पिडा येता जाल्यार तो पातयेल्लो तो मागता. तो देवा कडेन तो संबंद तसोच दवरता आनी देवा लागचें बरें हांवें घेतलें तर दूख कित्याक हांवें घेवंक नसो. जेरेमिया प्रवादी पोरण्यासल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार देवाचें उतर परगट करच्या संदर्भार जायतें सोसूंक ताका मेळटा. ताका एकसुरपण भोगता, देवाचेर राग येता, देवा लागीं वचून आपली शीन तो उसारता पूण देवाचेर केदिंगच विश्वास तो सांडिना. ताका देवाचेर विश्वास आसल्यान देवा मदें आनी ताचे मदें एक संबंद आसल्यान ताचें काम तो प्रवादपणाचें काम तो मुखारसून व्हरता.
मोगाळ भावानो भयणीनो, हायच्या सुवार्तेत हांवन आमी आयकल्ले बरी आनी आमी पोरणे आसल्या हांवनो घेतिल्ल्या त्या उदाहरणा बरी आमी खंयच्या दृश्टेन आमच्या देवाक वळखत हांव. म्हजो आनी तुजो संबंध देवा कडेन कसो आसा? कशें आपोस्तलांनी जेजूक विचारलें, सोमी आमकां मागोवंक शिकय म्हणून सांगलें आनी जेजून थंयसर तांचो आनी देवाचो आनी तांचो आनी पेल्याचो संबंध कसो आसा जंय म्हणून तांकां शिकयलें. तेच परी आज केवल संवसारी दृश्टेंत मात्र न्हय, लौकीक संगतींनी मात्र न्हय, पगार आमी सोदीचय देवाक. म्हजो संबंध देवा कडेन इश्टा बरी आसूंक जाय. वा हांवें म्हणजे हांगासर जेजून सांगले बरी म्हज्या आनी बापाय मदलो संबंध कसो आसा त्या परी आसूंक जाय. तोवळ खंडीत जावन हांव कदाळाय खंयच्या वेळारी हांवें मागल्लें, कितल्याय कश्टांत आसल्यारय जर हांव मागतां तें देव म्हाका दितलो. आनी तशेंच म्हजो संबंध म्हज्या पेल्या कडेन जर हांव संतोशान मोगान बोगसाणें दिवन हांव जर जियेतां तर हांवें मनशा ह्या आमच्या बापा मागण्याक खरो अर्थ आसतलो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां हर एकल्याकी प्रेरण जावं. आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना देवा मदलो आनी पेल्या मदलो संबंध वाडोवंक आयचें हें देवाचें उतर आमकां आदार जावं.